नमस्कार योकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या सोपूतविधी कार्यावळीक येवप्यांनी काळे कपडे काळे मास्क घालचे न्हय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो उलो। ग्रँड सुवाळो वाद जायनासतना जावचो म्हण सगळ्या पावंड्यार तयारी। काँग्रेसीचो आलेक्स सिकेर सभापतीच्या वेंचणुके खातीर रावतलो उबो। काँग्रेस आपाच्या बसकेत निर्णय। दिगंबर म्हणटा विजय सरदेसाय विरेश बोरकारूय बरोबर। मायकलाची विरोधी पक्ष फुडारी जावपाची तयारी। 1 एप्रिल सावन नवो मोटर व्हेकल कायदो चालीक। सरकाराची भौशीक नोटीस। नेम मोडटल्यांक 1000 रुपयापासून 10,000 मेरेन फायन। काँग्रेस म्हणटा पहिली साधन सुविधा जाग्यार घालात। गोय विधानसभेचो स्टाफ खासा अधिवेशनाच्या तयारेक बिझी। राज्यपालाच्या येवकाराक रिहर्सल। 29-30 मार्चाक अधिवेशन। सभापतीची वेंचणूक। राज्यपालाचे अभिभाषण। अधिवेशनात प्रश्नकाळ ना। सोनसडो कोयरा प्रकल्प परत एकदा लायमलायटात। एके कुशीकची वणत कोसळ्ळी। कोयर सगळ्याक पातळ्ळो म्हण बोवाळ। शॅडो काउन्सिल म्हणटा कोट्यांनी कड्डिले। फायदो नाच लुकसाणूच चड। विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसी खातीर हरले। युतीच्यो गजाली करता ऐन वेळार रंग बदलता। एनसीपीचो आरोप। पडेल उमेदवारांबरोबर एनसीपीच्या फुडाऱ्यांची रिव्ह्यू मीटिंग। आनी लोकांनी वेंचणुकेत दिल्लो कौल टीएमसीक मान्य। आता 40 मतदारसंघांनी टीएमसी नेटान करतले काम म्हणटा अध्यक्ष किरण कांदोळकार। राष्ट्रीय फुडाऱ्यांबरोबर रिव्ह्यू बसका। पंचायत वेंचणुकेची तयारी। खबरो विस्तारान। सोमारा मुख्यमंत्री म्हण प्रमोद सावंताचो सोपूतविधी कार्यावळीक येवप्यांनी काळे कपडे काळे मास्क घालचे न्हय म्हण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो उलो। सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शाह, 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री तशेंच आनीकय फुडारी येतले। तेन्ना कसलोच गोंधळ जावंक जायना म्हण सगळ्या पावंड्यार जतनाय घेवप चल्ला। पेट्रोल डिझेल घरगुती गॅस दरवाडीक लागून बोवाळ जावपाचो अदमास धरून तयारी। शपथविधी सोहळ्याक आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येतात। अमित भाई शाह, नड्डाजी, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरीजी, देवेंद्र फडणवीस आणि 7 राज्याचे मुख्यमंत्री येतात। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा असे हिमाचल प्रदेश या सगळ्या राज्यातले मुख्यमंत्री येवपाचे आसात। यूपीचे सीएम यूपीचे पावच्या कित्याक जालेलें आसता कारण त्यांची असेंब्ली सेशन कितें सुरू जाता त्यामुळे ते पावतात। मागीर सगळे आमी सगळे जाणांक इन्विटेशन दिल्लें आसा आनी येणाऱ्या सगळे जाणांक तो कार्यक्रम ओपन आसतलो। फक्त कंडिशन आसा की सकाळी 10च्या पयलीं पावूंक जाय कारण पंतप्रधान येता 11 बरोबर कार्यक्रम सुरू जातलो। ताका लागून 1 वर पयलीं सगळ्यांनी येवन बसून घेवं जाय आनी येता आसतना सगळ्यांनी मास्क कंपल्सरी पण काळे मास्क आनी काळे कपडे घालूं जायना। पास बी कितें आसा? पास आसात तांकां सरकारान पास इश्यू केल्ले आसा। आमी वेगवेगळे पास इश्यू केल्ले आसा आनी एखाद्यान समजा विदावट पास आयलो जाल्यार थंय तेंची वेवस्था वचपाची न्हय। काळे मास्क आनी काळे कपडे ताका अलाव करपाना। काँग्रेसीचो आलेक्स सिकेर सभापतीच्या वेंचणुके खातीर उबो रावतलो म्हण काँग्रेस आपाच्या एकठांय बसकेत निर्णय जाला। गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाई काँग्रेसी बरोबर म्हण दिगंबर कामत सांगता। विरेश बोरकारांनी तेंको दिता म्हण खंय रकाद दिला। मंगळारा विधानसभा अधिवेशन त्या पयलीं विरोधी पक्ष फुडारी थारतलो। पक्षान जबाबदारी दिल्यार आपूण ती विधानसभेत आनी भायरूय सांबाळटलो म्हण मायकल लोबो उलयला। मंगळारा सावन 2 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जाता। सभापती पदा खातीर वेंचणूकूय जावपाची आसा। काँग्रेस आनी आपाचे आमदारांची एकठांय बसका जाली। आलेक्स सिकेर सभापती पदा खातीर उबो रावता। Alex Siqueira तेगे नाव प्रपोज केला because as unitedly we have also
come together with these men. So one issue that was decided was that I will fight the speaker's election. विजय सरदेसाईकय बरोबर आसा तशें ताणें सांगलां. आरजी विरेश बोरकारानूय रकाद धाडला. दिगंबर उलयलो. सर तुमचो अलायन्स पार्टनर विजय सरदेसाय घेवंक विजयान सांगला जे कितें तुमी डिसिजन घेता ताजे बरोबर आपूण आसा. स्पिकराच्या कॅन्डिडेटा खातीर तुमी कॅन्डिडेट घाला. आज ताका खंय तरी एक ताका मिटींग आसा कोणा बरोबर कन्सल्टंट म्हूण आयला ताजे बरोबर आपूण आज वता म्हणून पावना नाल्यार आपूण येता अशें. विरेशानय सांगला की तुमी जें कितें ठरता आज ताका खंय तरी उरलो तो. विरेशान सांगला आपुणूय तुमचे बरोबर आहा. तुमी जें कितें डिसिजन घेता तें आपल्याक मान. विरोधी पक्ष फुडारी कोण ताचेर उलोवप जाला. रुदाल्फ उलयलो. सजेस्ट केला की दिगंबर कामत जावचो म्हणून ऑपोजिशन लिडर आमच्या मतें उलोवप जाल्लें आहा. पूण आनी एक नाव येता न्हू सो तेजें नाव जावचें ना दिसता. पळय सगळें आमच्या मदेंच आहा न्हू. तें आतां डिसिजन कंपनी कितें जाता. मायकल म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण जबाबदारी दिल्यार सांबाळपाची तयारी विधानसभेंतूय आनी विधानसभे भायरूय. That is purely on the party to decide. हांव डायरेक्ट कमेंट करूंक शकना तेजेर. But if given, I am ready to accept it and to hold the fort in the assembly also and outside the assembly. By the time Tuesday assembly आपयला that is a 100% leader of opposition final. वेंचणूक सोंपली. बीजेपीन रंग दाखयलो. म्हारगाय आयली. डिलायला उलयली. मायकल म्हणटा प्रधानमंत्री येतलो तेन्ना म्हारगायेचेर नियंत्रण दवरात म्हूण कोणी तरी ताका सांगचें. आतां पळय बीजेपी सरकारान 5 स्टेटांनी इलेक्शन आसलें तेका लागून पेट्रोल डिझलाचे प्रायसीस हाला हाडलेले आनी रिजल्ट येताच हे लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. बीजेपी सरकारान चीट केला. दे शूड हॅव इन्क्रीज्ड इट बिफोर इलेक्शन्स ऑल्सो. वाय आफ्टर इलेक्शन्स very bad. And आता तो येता हिंगासर. And I hope that somebody from the audience over there should stand by over there and say this and tell him that we are really feeling the heat, not only in Goa, all over India. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. नवो मोटार व्हेकल कायदो चालीक लावंक सरकारान भौशीक नोटीस काडल्या. 1 एप्रिल सावन नवो कायदो लागू. येरादारीचे नेम मोडटल्यांक 1,000 रुपया पासून 10,000 मेरेन फायन दिवपाची तरतूद कायद्यांत आसा. काँग्रेसीन नव्या कायद्या आड आवाज चडयलो. मायकल लोबो म्हणटा सरकारान पयलीं साधन सुविधा जाग्यार घालची मागीरच कितें तें. Common man will be burdened. In short, I am saying, a traffic fine जे आहे आयच्यान जे वाडोवपाचो तेंच्यांनी डिसिजन घेतला हें खूब पयलीं डिसिजन जाल्लें. आमी स्टॉप केल्लें. हांवें कॅबिनेटाक मोठो बोबाव करून हांवें स्टॉप केल्लें. तें कित्याक स्टॉप केल्लें की ट्रॅफिक फायन जे कोणाक पडटा हे कॉमन मॅनाक. गरीब मनीस जावं एकाच फायनी येवं. व्हडल्या मनशाक फायनी ना. एक म्हणणें आहा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डज करप्ट. हें आतां लोकांक कळ्ळें आहा. जे कॉमन मॅनाचेर बर्डन घालपाक हे जे कितें ते मोटरसायकल आनी 2 व्हिलर आनी 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलर जे आमचे लोकल लोक आहा हांकां फायनी कितल्यो पावटी सुबेज येतले ते कळतले लोकांक. 5 times or 6 times. सी पुटींग द फायन्स इज नॉट द ओनली सोल्युशन. तूं म्हणटा हिंगासर 1 वे आहा तेंचो बोर्ड आहा येदोच. हांव कितें म्हणटा 1 वे आहा न्हू. आतां नेवो ट्युरिस्ट कोण येयलो तर तूं तेका खबर ना असो वसोंक नाका असो वसोंक जाय म्हणून. बोर्ड येदोच आहा. तो बोर्ड सारको घाल म्हणटा. थिंगा जो तर स्पीड ब्रेकर आहा तो पेंट कर सारको. तेका हे लाय स्टार्ट्स लाय. हे सगळे वस्तू जो तर आमी रेडी करून दितात सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तो जाल्यार तूं मागीर ते सगळे कर न्हू. तो जो तर चुकला जाल्यार ताका फायन घाल. तूं येदो हो बोर्ड घालतलो आनी म्हणटले तूं रॉंग सायडीन गेला. नो एंट्रीचो बोर्ड येदोच आहा. सारकें घाला न्हू. ऑल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स टायम अँड प्रॉपर पर्सन टू ओवरसी दीस. हे सगळे गोंयभर इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तर तयार करता आनी मागीर फायन इन्क्रीज करता एक दुसरी गजाल. बट इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. आतां फाटल्या दिसांनी फायनी मारताले हेल्मेटाक. सगळे लोक हेल्मेट घालूंक लागले. यू विल फायंड अ व्हेरी रेअर केसीस ऑफ समबडी नॉट वेअरिंग अ हेल्मेट. बट नाव यू आर गोइंग टू फायंड समबडी हू इज एंटर्ड नो एंट्री, who is stopped over there, who has so many other types of fines you are going to put and increase it. आता लोकांकडे पयशे जाय न्हू फारीक करपाक. पयशे आसपाक जाय बोल्सान. सो ते ड्राय जाल्या सगळे.
कोविडान ड्राय जाल्यार आतां इलेक्शनान आनीक ड्राय जाल्यार सगळ्या भाशेनी ड्राय जाल्ल्या. सो हांव मागता सरकारा कडेन की पयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर घाला म्हणून. गोंय विधानसभेचो स्टाफ खासा अधिवेशनाच्या तयारेक लागला. गोंय विधानसभेचे 2 दिसाचे खासा अधिवेशन 29 आनी 30 मार्चाक जातले. पयल्या दिसा सभापतीची वेंचणूक आनी राज्यपालांचे अभिभाशण जातले. राज्यपालाच्या येवकाराच्या तयारेची शेनवारा रिहर्सल जाली. ह्या अधिवेशनात प्रश्नकाळ, लक्षवेधी सुचोवण्यो, शून्यकाळ आसचो ना म्हण गोंय विधानसभेची सचिव नम्रता उल्मन उलयल्या. We will have a 2-day session that is on 29th and 30th. So 29th will be starting with the election of the speaker. Thereafter we'll have the address by the Honorable Governor. Then there will be laying of a table of a copy of the address by the Honorable Governor. Then under Rule 306 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, a motion will be moved on the suspension of rules. The motion will be in this way. This House resolves that in the current session of the House, only government business be transacted during the session and no other business whatsoever, including questions, calling attentions, and any other business to be initiated by a private member be brought before or transacted in the House during the session, and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House do hereby stand suspended to that extent. That is a normal practice. कारण ऑनरेबल गव्हर्नर येवच्या पयलीं आमी सदांच एक रिहर्सल घेतात, म्हणजे ते प्रोसेशन कशें कंडक्ट करप, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कशें घेवप, त्या खातीर आमी सदांच हें इट इज अ नॉर्मल प्रॅक्टीस. सोनसडो कोयरा प्रकल्प परत एक फावट लायमलायटात. ह्या फावट एके कुशीकची वणतूच कोसळ्ळी. कोयर सगळ्याक पातळ्ळो म्हण बोवाळ. सोनसड्यार कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडटा. कोट्यांनी रुपया कड्डून कोयराची प्रक्रिया चलता, मात फायदो जावचो सोडून लुकसाणच चड म्हण शॅडो कावन्सिलान तिडक उक्तायल्या. कोयर खंय सगळो मिक्स, वलो कोयर चड जाल्ल्यान खंय वणत कोसळ्ळी. मडगांव पालिकेन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. आज सकाळी फुडें 8 इट वॉज दॅट आमगे ते वेट वेस्ट चड एक्सीड जाले थिंगा बिकॉज ऑफ आमगे मशीन नॉट ऑपरेटींग हियर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. आमचो ट्रान्सफॉर्मर बंद जालो जाल्यार 20 days आसतले. ना नाव आतां आमी वी हॅव रिटर्न अ लेटर टू द गो वेस्ट मॅनेजमेंट मिस्टर लेविन्सनाक बरयलें आमी वॉन्टेड टू शिफ्ट इट तेंचे प्रॉपर्टीन घालपाक सोदता. ना भितर जो डंप आसता पयलो न्ही जाल्यार कितें ते 2-3 म्हयने जाले बंद दिसता. ट्रिटमेंट ना ट्रिटमेंट ना दोले ते पोकलेन आहा ते शिफ्टिंग करता थिंगा पुश करीत हे बंद आसलो गार्बेज प्लांट. इट वाज ऑपरेटिंग. इट इज नॉट इन ऑपरेशन. No, it was operating, but it was slow process. तू पुश करीत आसले भितर. ना पुश करताले because now see that पोकलेन ताका पुश करून आय थिंक द प्रेशर ऑन द वॉलाचेर आयले ती ड्यू टू दॅट आय थिंक कॉलेप्स. हांव तो पळयत जाल्यार ती वॉल कॉलेप्सान पडली. कॉलेप्स जावपा हेजे फाटल्यान एक कितें की ट्रिटमेंट जो प्लांट पळय आहा तो आमगे स्लो चलता, चालू आहा भितर, पूण तो जितली पळय गाडी येता तितलो ट्रेड जायना आलो. म्हणून तो कितें जालो तो घातले न्ही तेजेर वंटीचेर पेज येयलो. त्यो ओली न्ही त्यो म्हणजे गांधी मार्केटांतली सगळी मार्केटांतली फीश मार्केटांतली ती ओनर जी हें पळय आहा गार्बेज पळय आहा ती येवन ती थंय स्टॉक जाली पळय स्टॉक जाता ते बस जाला आनी तितून ऑटोमॅटिकली गॅसय तयार जाता. जे पळय गार्बेज ओली गार्बेज भितर पळय जाल पळय ते वंटीचे फूग मारली आनी फूग मारली आनी डायरेक्टली तो ओनर कॉलेप्स जाले. म्हणून आतां कितें जातलें आतां तो एक पार्ट्स कितें तरी गेल्लो आहा तो ताका लागून मातसो भितर स्लो चलता म्हणून सांगलें तेणें म्हाका. हांवें विचारलें तांकां हांवें वासपूस केली तो प्लांट भितर चालू आहा म्हणून स्लो आहा म्हणून. ताका लागून ती चड गार्बेज जितली येता पळय दिसाक 25-30 ट्रिपीचे पळय हें जाता ट्रेड जाताल्यो त्यो एक 4-5 ट्रिपी जाता थोडी स्टॉक सायडीक उडयतात. म्हणजे आतां खंय दुसरे कडेन घालपाक आमी प्लेस पळयल्या
नियरली 6-7 मिटर सुमार हायट वेस्ट एक्युमुलेट जालो आनी ताजेर वयल्यान हिताची मशीन काम करताले आनी त्या अलवडान ते कॉलेप्स जाले आज आनी हे आमी सांगून परतून परतून सांगून पासून कांयच हें घेयनाशिल्लें आनी हें जावपाक कारण म्हणल्यार कितें पयलीं सद्या तें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जाता सेग्रिगेटेड फॉर्मान जावपा आशिल्लें पूण हे एंटायर वेस्ट आतां तुमी पळयलें जाल्यार दिसून येता मिक्स्ड वेस्ट पूण आनी तो मिक्स्ड वेस्ट आसल्या कारणान तो ट्रिटमेंट जावना आज हो जो लॉस जाल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक हाजो जबाबदार कोण हें आमकां कळपाक जाय. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसी खातीर हल्ले. काँग्रेस युतीच्यो गजाली करता आनी निमण्या खिणाक रंग बदलता, एनसीपीचो आरोप. विधानसभा वेंचणुकेंत एकय सीट येवंक नाशिल्ल्या एनसीपीची पडेल उमेदवारां बरोबर रिव्ह्यू मिटींग जाली. एनसीपीक गोंयांत घटमूट करपा खातीर बेगीनच मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करतले म्हण एनसीपीचो प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलीप उलयलो. एनसीपी खंय आतां 40 मतदारसंघांनी काम करतले. आमी फूंयच फेल जावंक ना. आमी चिंतलोले हे पावटी की अलायन्स जावन आमी जो सेक्युलर वोट्स आहाय ते डिवायड जातले आनी डिवायड जावपा नाका म्हणून आमी हे अलायन्स करुया म्हणटाले. थोड्यांनी कितें काँग्रेस पार्टीन एक लायटली घेयले आनी लायटली घेवन हे केले म्हणजे इम्पॉर्टन्सूच दिवंक ना. इम्पॉर्टंट दिवंक ना आनी आमी असले कितें आहा की आमी बाराबर एकठांय रावन अलायन्स करून आमी मुखार वयतले. काँग्रेसान तुमी शेणले 100%. कित्याक तुमकां हांव एकूच दिता, आयज काँग्रेसान 37 सीट गायली, 11 येयले. टायम आमी कितें करताले बिकॉज वी यूज टू थिंक अबाउट द अलायन्स हे आमी चिंताले आनी आमी फायनली फाटी रावताले. सो हे पावटी आमी एक डिसिजन अशें घेतलां की आमी हे पावटी आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह जी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी करतले आनी हे करून आमी डायरेक्टली आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे काम आमी मुखार. लोकांनी वेंचणुकेंत दिला तो कौल टीएमसीक मान्य. काम थारचे ना. आतां 40 मतदारसंघांनी टीएमसी नेटान काम करतले म्हण टीएमसीचो अध्यक्ष किरण कांदोळकार उलयलो. टीएमसीची रिव्ह्यू मिटींग जाली. टीएमसीचे राष्ट्रीय फुडारी अशोक तंवर, डेरिक ओब्रायन, सुष्मिता देव, सौरव चक्रवर्ती बसकेक आशिल्ले. आतां पंचायत वेंचणुकेची खंय तयारी. त्याच्या संदर्भात सगळ्यांकडे जे आमचे सगळे कॅन्डिडेट्स आहेत या सगळे कॅन्डिडेट्सांकडे विचारणा केली कितें जालें, कशें जालें, इलेक्शनाक कितें डिफिकल्टीज येयल्यो, कित्याक लागून असो रिजल्ट जालो आनी ह्या सगळ्याचेर हो जो रिव्ह्यू आसलो हो बऱ्यापैकी एक 3-4 वरांची आमची मिटींग चल्ली. हे मिटींगेक आमचो नॅशनल लिडर आमचे अशोक तन्वर येयले, सुष्मिता देव आसली, सौरभ चक्रवर्ती आसलो आनी डेरिक ओब्रायन हे 4 हे टीएमसीचे सेंट्रल लिडर आसले. सो तेंच्या अध्यक्षतेखाला ही आयज मिटींग जाली. चर्चीन आसलो, आमचो रिव्हिजन आसलो आनी सगळे आमचे जे कॅन्डिडेट्स जे आयज आहा आमच्या वांगडा सगळे आमचे हजर आसले आनी आपापले तेंच्यांनी विचार व्यक्त केले इन फ्युचर आमी कशें कितें करपाचें. कित्याक गोंयांत टीएमसी 3 महिने 4 महिने पयलीं जी एंट्री जाली आनी तरी आसतना इतली बरी कामगिरी केली म्हणून आमी सगळ्यांक शाबासकी दिल्ले आहा. कांय नजो आमी सीट हारले. सीट हारप जिखप हे इलेक्शनान हे आसताच. सो टीएमसी आपलें काम फुडें चालूच दवरतली. टीएमसी आपलें काम फुडें चालूच दवरतली. येणाऱ्या काळात आयच्या दिसाक म्हणजे आमी एक निर्णय घेतलेलो आहा की 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी आमचें काम टीएमसीचें काम जें आहा तें आमी फुडें व्हरतले. मिटींग जाली. केप्यां काराळे शेतांत बेकायदेशीर माती घालून रस्त्याचे काम सुरू आसा. पीडब्ल्यूडी गांवांक हे विशीं कांयच खबर ना. तांचे कानार केस. केप्यां पालिकेनूय हे काम तांचे न्हय म्हण हातफा फुडले. आजून खंय कोणाचीच कागाळ आयिल्ली ना. कागाळ आयल्यार खंय कितें ती एक्शन. इतले मजगतीं केप्यां पालिकेची बसका जाली.
सोपो बेकायदेशीर प्लॉट आणि बाकीच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. लोकांक कितें चलता कंप्लेन जर आयली जाल्यार हांव कितें ताचे मुखार वचपाक शकतलें. आमच्या PWDचो कांय इन्वॉल्वमेंट ना. केपेच्या कराळे हांगसर शेतात बेकायदेशीर माती भरून रस्तो चल्ला. बेस्ट केला पळय शेतान आतां रस्तो असो लोकांक कितें दिसता की थंय कितें इल्लिगल कितें चलता म्हणून सो हेजेर मातशें म्युन्सिपालिटीन विचार करचो. नगराध्यक्ष म्हणटा कागाळ आयल्यार कारवाय करतले. हो रोड जो म्युन्सिपालिटी करना तो आतां कोणें म्हजे मुखारय आमकां कांय कंप्लेनूय येवना आनी आमकांय कोण येवन हांगा एप्रोचूय जावना. आनी त्या बद्दल म्हाका ह्या हाजेर रोडाचें कांयच म्हायती ना. हांव म्युन्सिपालिटीन ते एरिया इन्स्पेक्शन बी केल्लें कंप्लेन ना. कंप्लेन जर आयली जाल्यार हांव कितें ताचे मुखार पोवपाक शकता एक्शनां बी घेवपाक शकता. PWD म्हणटा काम कोणाचें तें तांकां खबर ना. PWDचो खंय संबंध ना. तो रोड कोणी केला ते आमकां खबर ना आनी आमच्या PWDचो कांय इन्वॉल्वमेंट ना. आमचे कांय प्रपोजलय ना त्या रोडावर. इतले मजगतीं केपे पालिकेची सभा जाली. थंय सोपो बेकायदेशीर प्लॉटांच्या मुद्द्याचेर चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर केपे सावन क्रिस्तानंद पेडणेकर. मडगांवां टू व्हिलरांचो हिरो शोरूम उक्तो जाला. हिरोचो राष्ट्रीय सेल्स मुखेली आशुतोष वर्माच्या हस्तुकी शोरूमाचे दबाज्यान उक्तावण जालें. तांचे कर्नाटकांतय शोरूम आसात. शोरूम नेक्स्ट जेन वर्कशॉपूय आसा. लोकांनी मुजरत येवचे गाडयो पळोवच्यो म्हूण उलो. Today we are here in Goa for the inauguration of our second dealership, Anusharan Hero. As you can all see, it's a state-of-the-art showroom equipped with the latest facilities, both in our showroom and in our workshop. The effort is to come closer to our customer with world-class services that Hero always stands for. I would compliment Mr. Kiran Agadi and the Managing Director for Anusharan Motors for providing such an infrastructure. We are thankful for Hero MotoCorp, Ashutosh ji, for giving us one more opportunity in Goa. We are one of the largest automobile dealerships in Karnataka and we already have 2 Hero dealerships at Belgaum. We will provide the world-class and best in industry service, both in sales and service. I request and invite all the citizens of Goa to please visit once the new state-of-art dealership in Goa. पणजे शेनवारा शिगमो मोठ्या दबाज्यान जालो. होस्सय होस्सयच्या गजरांत राजधानी पणजी दुमदुमली. चित्ररथ पळोवपाकूय लोकांची गर्दी. पारंपारीक शिगम्याचो आनंद वेगळोच, मात शारांनी वेगवेगळी चित्ररथ पळोवपाचो आनंदय वेगळोच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिगमो फ्लॅग ऑफ केलो. पानी वाले हो जी हाँ नहीं तो है
ओडिसा भुवनेश्वरांत जाल्ल्या राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपीत वास्कोच्या 17 वर्सांच्या अर्चिता शिरोडकारान कांस्य पदक जिखले. 64 किलो कॅटेगरीत अर्चितान स्नॅचात 64 किलो आणि क्लीन अँड जग प्रकारात 84 असे एकूण 148 किलो वजन उखलून कांस्य जोडले. There you go, making sure the first step is right. Make sure she's standing, and then from here on, there you go, attempting to push it above her head. Nicely done. I have won the 3rd place in Odisha in Bhubaneswar for weightlifting competition in the year 2022. I thank Honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant for promoting and supporting me in weightlifting and powerlifting. I also thank Shri Jayesh Naik sir and Andrew sir, even Krishna sir for training me in this particular sport. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.